कशें शिव वॉरियर युनायटेड टॅक्सी ब्रदर्स असोसिएशन म्हणते मोपा हांगा आमचे स्थानिक लोकांचे टॅक्सीचे असोसिएशन तांचे एक म्हळ्यार मेजर इश्यू असो आहा की अकस्मात 80 रुपयांच्यान 200 रुपया GMRन तांचे फी वाडयलेली आहा आनीक हांगा ताणें पयलीं सरकाराचें क्लियर कट डायरेक्शन आहा आनी मुखेलमंत्र्यान थंय अश्युरन्स तांकां दिल्लें आहा की एक कमिटी केल्ली जी कमिटीन पेडणेचो आमदार तांचे सरपंच हांचे प्रतिनिधी हे सगळे बरोबर तांकां बरोबर घेवनूच दर वाड जर जातली ओ ही फी जर वाडटले जाल्यार ही डिसायड जातली म्हणून म्युच्युअली एक्सेप्टेबलूच जातलें म्हणून हें म्युच्युअल एक्सेप्टन्स बी सगळें सोलार मारून GMRन आपल्या बापायचे बेस जाल्ले भशेन ही फी वाडयलेली आहा आनी हांवूय बी हें सगळें आयकून म्हाका दिसता हांव हे निशेध करता आनी इतलेंच न्ही थंय एअरपोर्टान खूब आनी दुसरे इश्यूज आहा एक म्हणल्यार एक रेंट कार जे धंदो चालू आहा तो कंप्लीट इलिगल धंदो चालू आहा प्रायवेट गाडयो वापरून जे GMRच्या प्रोटेक्शनान जाता तिसरें म्हणल्यार थंय आमच्यो गोवा मायल्साक जे ऑपरेशन करूंक दितात इलिगल ऑपरेशन करूंक दितात विदीन द एअरपोर्ट हें GMRच्या प्रोटेक्शनान जाता तिसरो एक सर्वीस रोडाचो इश्यू आहा सो इश्यूज खूब आसात म्हाका दिसता एअरपोर्ट जो मोपा जाला हो एअरपोर्ट गोंयच्या आनी पेडणेच्या लोकांच्या फायद्याचो एअरपोर्ट काय फक्त कोकणाचे फायद्याचो एअरपोर्ट काय कितें हो GMRन आपले ओन प्रदेश करपाचो केला आनी आपलो सगळो गांवच तेलुगू गांव बसोवपाचो केला काय कितें हो प्रश्न जाल्लो आहा उपरासलेलो आहा आनी हाचें उत्तर सरकारान दिवंक जाय सरकाराक जर दिसता की पेडणेचे लोक सुशेगाद म्हणून ते पेडणेच्या लोकांचो टायम आयिल्लो आहा दाखोवपाक की पेडणेकार सुशेगाद न्ही म्हणून आनी ओगी रावचे ना म्हणून आनी आमी जें कितें करूंक जाय तें आमी तांकां लोकांक फूल बॅकींग दितले स्थानीक मनशांक बॅकींग दितले आमचो बाब एडवोकेट अमित सावंत आहा जो तुमचो मनीस हाजे पयलीं ताणें बी तांचे खातीर इश्यूज रेज केल्ले आहा तोय म्हाका खूब तेंप सांगीत आहा की तांचे GMRच्या मॅनेजमेंटा कडेन मिटींग लाय आनी जे स्थानीक लोकांचे इश्यूज आहा हे एड्रेस करूंक जाय म्हणून कित्याक सरकार ताजेर कंप्लीट नजरअंदाज करता निग्लेक्ट करता सो म्हाका दिसता 48 आवर्साचो तांचो प्रास जो आहा तो आयतारा सोंपता सोमारा मेरेन जर हें जाग्यार पडना जाल्यार सरकारान तयारी करची की मोपा पेडणेंत न्ही गोंय पॅरलायज करतलें कितले वाडयले 80 रुपयांच्यान तांणी 200 रुपया केले अकस्मात केल्ले आहा हांगा तांचे एक मिटींग जी जाल्ली एक जॉयंट मिटींग जाल्ली मुखेलमंत्र्यान 2025 गेल्या वर्सा एक वर्स पयलीं केल्ली हातूंत क्लियर सांगिल्लें आहा एजेंडा नंबर 2 ड्युरिंग द डिस्कशन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एश्युअर्ड that the recently increased parking charges would be rolled back तेन्नाय 200 केल्ली and any future increase would be decided by a committee consisting of Pedne MLA sarpanches of 5 panchayats anik superintendent of police PI ADT and representatives of the Shiv Warrior United Taxi Brothers Association आता हे ते शिव वॉरियर युनायटेड टॅक्सी ब्रदर्स असोसिएशन म्हणटा हे हांकां कोणाक केन्ना कॉन्फिडन्सान घेवन नासतनाच सरकारान आपले उतराचेरूच यू टर्न मारिल्लो आहा असो यू टर्न मारून सर्वसामान्य मनशाक त्रास करून स्थानीक पेडणेचे टॅक्सीवाल्यांक त्रास करून एअरपोर्ट कोणा खातीर हो प्रश्न जाता म्हाका दिसता हेजी उत्तरां सगळीं सरकारान दिवंक जाय